मतदारसंघाचो बूथ नंबर 1 आसा. सो आमी सदां केन्ना प्रचार चालू करता आमच्या इलेक्शनाचो आमी हे बुथा वयल्यान चालू करता, जावं ते एमएलए इलेक्शन, झेडपी इलेक्शन ऑर एमपी इलेक्शन. सो हो प्रचार जर तुमी उत्सव पळयलो की तुमकां म्हाका दिसता सिद्धार्थ बाबाक जो कॅन्डिडेट म्हूण परतून भारतीय जनता पार्टीन करून दिला ताका आनी खंय डावट पडपाक जायना भारतीय जनता पार्टीचे कोणाचे लक्षात. आणि आज उपस्थिती पहिले आम्ही सकाळ दनपारां 3 चालू केले डोर टू डोर, तर कंप्लीट करतली सांजे हांगा बैठक जाली. अशें करून आम्ही अख्खे आमचे झडपीचे जे सिद्धार्थ बाबाचे 21 बूथ आहा ते 21 बुथाक अशेंच प्रचार चालू उरतलो. आणि एक लक्षात हाडपाक जाय की भारतीय जनता पार्टीचो आदलो झडपी म्हणून तो आतां फुडें वयता आनी करता तेन्ना जे तेणें आपणाचें काम करून दाखयल्लें आसा तें काम लोकां मदीं दिसता म्हणून ताका रिस्पेक्ट म्हजो आनी लोकांचो सगळ्याचो रिस्पेक्ट ताका आसा. म्हणून हांव ताका यश आवडटा. जे आज आमी पळयलां अशेंच आमकां फुडें प्रतिसाद जातलोच. आनी हांगा सिद्धार्थ बाब जे तेजे तीनूय जे पंचायतीन जे आमी म्हणटा शेल्डे, आसोळडा आनी आवेडे ते 3 पंचायतीचे भितर जर प्रतिसाद आमी पळयतलो जाल्यार हांगा दोळे धापून आमचो सगळे कार्यकर्ते आनी आमचे सगळे बरे मागपी आनी भारतीय जनता पार्टीचे बरे मागपी ताका काम करून निवडून दिवपाचें काम आमी सगळे मेळून करतले. आनी हेजे खातीर जशें हांवें सांगलां की आमी एक लक्षात दवरपाक जाय की सिद्धार्थ बाबान जी कामां केल्या झेडपीची ही लोकां मदें दिसता आनी सदांच दिसीत रावपाक जाय म्हणून झेडपी मेंबर परतून ताका आमी निवडून दिवपाक. आता आपण एक आपलो कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला, ओपोजिशन जे आसा मेन तेणे अजून केलें ना, सो केलो जाल्यार खंय टफ जातलें अशें दिसता तुमकां? पळय हांव खंयचें इलेक्शन आमी टफ ऑर लायट टफ आमी अशें म्हणना. आमचो भारतीय जनता पार्टीचो सिद्धार्थ बाब कॅन्डिडेट आसा आनी तो लास्ट टायम कॅन्डिडेट आशिल्लो आनी तेजें बरेपण लोकां मदें तेणें दाखयल्लें आसा. आता आप आणि ते करपाचो प्रयत्न करता. आमी पळयता की आप जे तुमी नांव घेतला तो कॅन्डिडेटान पंचायती रावलो, आमचे एमएलए इलेक्शन रावलो, आता झेडपी इलेक्शन रावता. म्हणजे सगळी इलेक्शन ताणें केली. तेजेर हांव चड काय उलयना, तेजेर हांव काय उलोवपाची प्रश्न घेना. पूण लोक ताका वळखता. बेश्टे एक 4 दोतोर दाखयले, 2 शिबिरां केली म्हणजे तशें जायना. आमी 5 वर्सां लोकां वांगडा आसा. लोकांचे जे विशय आसा आमचे लागीं आसा, जे विशय आमचे कडेन जाता ते भशेन आमी फुडें व्हरता. लोकांनी येवप आनी सपोर्ट दिवपाक इतली म्हणल्यार म्हाका दिसता इतली बारीक कोपरा मिटींग न्ही म्हाका दिसता. मिटींग पळयली जाल्यार तुमचे एक मोठी मिटींग सभाच अशें म्हणपाक आमी. त्या खातीर तुमी सगळे ह्या टायमार आपलो दनपार साकून सगळे आमचे बरोबर भोंवले आनी सगळे घराघरांनी आयले. त्या बद्दल हांव तुमच्या सगळ्यांच्या मनांतल्यान आभारी आसा. आयज सुशांत बाबान सांगले भावा सारखे आमी दोगूय जाण काम करतात. खऱ्यांनी सांगता तुमकां, एक जर तर आयज कितें काम करतलो म्हूण विचार केलो आनी जर गांवची उदरगत केली करतलो अशें म्हूण विचार केलो जाल्यार एक मनान करप आनी एकमेकाचें समजून घेवप आनी एक बरोबर आसप हें सामकें गरजेचें. आनी आयज इतलें काम हांव करपाक पावलो कित्याक तुमची सगळ्यांचो एक बरोबर साथ, आमदाराचो साथ, आज पंचायतीचो साथ एक बरोबर मेळ्ळो. आमी सगळीं जाण पंचायत, जिल्हा पंचायत, आमदार हे एक बरोबर आसा. तुमी निवडून हाडले आसा एक बरोबर आसा. ह्या खातीर आज कितलीशींच कामां जी तुमी आज सांगली कितलीशींच कामां आज करपाक पावलो. आयज आमी जिल्हा पंचायतींतल्यान 40 काम केली. 40 काम करता आसतना म्हाका एक उमेदीन सांगपाक दिसता की आयज ज्या जाग्यार चड करून म्हाका दिसता हांव खंय भोंवल्लो, केन्ना वर्धापन दिवसाक गेल्लो कितें केन्ना जाल्यार प्रत्येक खेपे हांव पळयतालो की सगळी कडेन शेड घालपाक जाय आसताली. आनी शेड घालप म्हणल्यार ती तेका म्हाका दिसता तेका कितलोसो खर्च आनी तो खर्च करप देवस्थानाचे कितलेशेच हें मॅक्झिमम हांवें त्या जाग्याचेर सगळ्याक शेड घालपाची तयार केली. आनी करता करता म्हाका दिसता मॅक्झिमम म्हाका अर्दी तरी हांवें शेड घालून आयज दिल्ली आसा. आनी उरली हांवें आजून आयडेंटिफाय करून दवरली आसा. ज्या जाग्यार देवस्थान खंय तरी खर्च जाता त्या जाग्यार खर्च कमी करपाचो कायमचो तेंचो. आनी ते अशें ते हॉल जावपाचे की तांकां एक खंय तरी कल्चरल फंक्शन आनी बाकीची फंक्शन कायमची करपाक मेळटली. ह्या उद्देशान हांव फुडें सरून आयज म्हाका दिसता कितलीशी आज आयडेंटिफाय करून दवरली आसा. आनी ती येणाऱ्या काळाक हांव ती पूर्ण करतलो आमच्या आमदाराच्या सहकार्यान आनी तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान. आयज आमी बाकीची सुद्दां कितलेशे सोशल वर्क करता आसतना आयज हवेडे पंचायत जी एक आसा आमकां ती आमकां हरशी कॉन्स्टिट्युएन्सी पडना, पूण त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक सुद्दां त्या पंचायतीक सुद्दां आमी मॉर्ग दिले, बाकीचे बेंचीस मागीर कितल्योश्योच गोश्टी आयज जिल्हा पंचायतींतल्यान केल्ल्यो आसा. आज जिल्हा पंचायत म्हणटा आसतना तुमकां एक मुद्दम गोश्ट सांगून दिसता की जिल्हा पंचायतीक आयज इतली कामां जातात पूण इतले फंड्स पयलीं येता आसले हे न्ही, पूण येना फंड्स कमी येता. येना अशें म्हणना कमी येता फंड्स. आनी त्या भितर सुद्दां म्हाका खबर आसा कशी एडजस्टमेंट करून ती कामां करून खंयच्यान पयशे उरल्यात, कोणाले पयशे उरल्यात जाल्यार हे उरल्यात जाल्यार एकटेन करून कशी कामां करप ही म्हाका सामकी ती एक उमेद आसली वेगळी. आनी ते खंय तरी दुसऱ्याक सुद्दां पयशे मेळटा ते म्हाका मातशें जाय आनी म्हाका मातशें थोडी कामां करपाक जाय ह्या तरेन आमी एडजस्ट करून ती कामां केल्ली आसात.
कित्याक एक वर्साक आमकां अरावंड 40 लाख मेळटात. 40 लाख मेळटा ते 40 लाखा भितर तिनूय पंचायतीची वर्साक काम करप हे सामकी मोठे एक चॅलेंजींग पार्ट आसता आनी तो भितर सुद्दां कशें करून ते खंयचे पयशे एडजस्ट करपाचे हे खूब हे आसता थंय आनी ते कशें तरी देवान म्हाका दिसता म्हाका आशिर्वादान खंय तरी आयज करपाक पावलो. आतां त्या भितर तुमचो सगळ्याचो आशिर्वाद आनी आमदाराचो मोठो आशिर्वाद जालो की हांव जिल्हा पंचायतीचो वायस चेअरपर्सन जालो आनी वायस चेअरपर्सन जालो हेजो म्हाका दिसता खऱ्यांनीच त्या टायमार जे कामां म्हाका जी स्पीड अप करपाक मेळ्ळी आनी बरी कामां थोडी घेवपाक मेळ्ळी न्ही त्या टायमार म्हाका कितलेशे एडवांटेज जाले